आम्ही आता वरांग घेतली 5 to 5 वरां जाली. आम्ही सेंट अँड्रूज कॅथेड्रल बेजिलिका म्हणतात. कॅथेड्रल आर्तंगळ हांगासर आयल्यात आता. हांगा ताचे तुमी फ्रंट पळयल्यार मस्त शॉप जातात. इतले बरें आसा की सत्य सांगता सांगूंक जायना. मस्त बरें आसा. वाव हांगा पळय बाय. टर्न करून दाखयता. हें बुरगोजेचो देवळांत. टॉमी आनी जॅकी देवळांत. ये जेजूको तेंप्लान भेटोवचे सेंट सिमियन. जेजूचो जल्म बेथलेहेम शारांत. एक्चुअली हांव उलटा येवन आसा. हे संतोसाचो मिस्तेर हो दुसरो मिस्तेर मरी एलिझाबेथीक भेटता. आमी रॉंग डायरेक्शनान देवले देखून रॉंग येवन आसा. हांगा एंजल गॅब्रियल मोरयेक एंजल गॅब्रियल बरी खबर दिता. बेजिलिका अशें दिसता मुखल्यान. ही मुखलीकूस हांगा गेला सेंट अँड्रूज बेजिलिका म्हणून. हे हांगाचें व्हडलें कॅथेड्रल म्हणटात आनी कॅथेड्रल चर्च. आतां परत्यान आमी रॉंग डायरेक्शनारूच आयल्यांत. हांगाच्यान एक्झीट मिस जावन आमी एंट्री करन आसात. मोरयेक सर्गा संवसाराची राणी म्हणटा कॉरोनेशन ऑफ ब्लेस्ड वर्जिन मेरी. बेजिलिकाची एंट्री त्या सायड जावन आसा. मोरयेचें स्वर्गारोहण गेला. इन्फॉर्मेशन गेला हांगा. मस्त बरें करून केलें. हें पवित्रत्मो आपोस्तलांचेर आनी अंकवार मोरयेचेर देवांचेर. जेजूची सर्गा सोडणी हो आनंदाचो मिस्तेर हांगासर. हांगासर जेजूचें जिवनपण. मागीर हांगा दुखीचो मिस्तेर आसा. उलटा आयल्यान उलटा सांगाचें पडटा. आतां आतां स्टार्ट करया. दुखीचो 5वो मिस्तेर हो द क्रुसिफिकेशन ऑफ आवर लॉर्ड. सुम्याचें कुर्सावनी. जेजूच्या खांद्यार कुरीस दितात. हें काडटा मरो. हें जेजूक मोपनाचें फर्मान दिवंक म्हणून ना. हें जेजूचें कांट्याचो मुकूट द क्रावनिंग विथ थॉर्न्स म्हणून गेला. सत्य सांगता पळोवंक 2 दोळे पावनात. तुका म्हजे 2 दोळे दिवया. जेजूक जरबान मारतात. हांगा 4 मिस्तेर जाले न्ही.
हांगा असं आम्ही हांगा सुम्या जेजू मळ्यान मागतना रगत गम येता इगर्जेक दिला तेंगा सुमी जेजू मळ्यान मागतना रगत गम येता उजवाडाचे मिस्तेर गुत्तून आसात गी म्हणून पळय हांगा बेजिलिकाच्या भितर आमी नव्यान बंदलो हांगा कॅमेरा अलाउड आसात की नमगे गुत्तून कुमसराचें घर सेंट सेबेस्टियन हांगासो पॅट्रन सेंट मुस्ताजाप जातात सेंट सेबेस्टियनाची हांगा काय आसा भितर पळय काय म्हटल्यान इगर्ज अशेंच सेंट एंड्रू हांगा आसा सेंट एंड्रू हांगा आसा पात्रोन सांत सोम्याचें जेवण तयार जालां सगळीत आसा हांगा एक बोट आसा त्या बोटीच्या वयर वयचें आतां खंय तावन वयचें गुर्तुना वय हांगा तावन भितर वचूंक सेंट सेबेस्टियन हांगासर पात्रोन मेन थंयसर सेंट सेबेस्टियन आसता बर्ड आसा कडमिस्तेर उलटा स्टार्ट केले उजवाड असो जाल्यार समाज स्टार्ट करया हे जॉर्दन 9th जेजूचे बॅप्टिझम जेजू स्नान घेता आणि उजवाड असो दुसरो मिस्तेर काना शारांत आपली महिमा परगटता जेजूचे पयले आसर हे सुबीत केला जेजू देवाचे सर्गींचे राज परगटता आनी पत्कीची न्ही बदलूंक लो दिता तिसरे आनी जेजू रुपांतर जावचे शिसांक मागणें करूंक मागोवंक सांगता बट शिस मागानंत ते मोइजे आनी एलिया प्रवादी आसचे दिसचे ते एक पिंतूर हांगासर आसा जेजू भोव पवित्र करिस्त घडटा ते हांवें पयलें दाखयलें जेजू जेवणार आसताचे वय एवकरिस्त घडटाचे पवित्र जेवण ते एक एक मिस्तेरी गरजेक लागून दिला न्ही ते कळना जेजूचे पंचवे ते जेजूचे जेवण आसा ते पयलें दाखयलें हांगासर जेजूचे पांचवो मिस्तेर उजवाड आसा आमी आतां मुख्य दरवाज्यांतल्यान भितर सरचें बेजिलिकाचे मेन डोर
त्या भितर व्हिडिओ काडूंक जावंचो न्ही एडोरेशन चॅपल लगीनच आसा. आमी रोड रोमी आसतले आतांच. आमचे पुरो एक ते experience कॅथेड्रलाचे विजीट जाले बॅक सायड आनी ताच्या समा एक ऑपोजीट एक रोड वचून आसा. आर्तंगळ बीचाक वयसो रोड वो हांगा तो एक 5 मिनिट्स रोड आसा. मॅप घालून आमी चलोवन वचून आसा. ये सेंट फ्रांसीस एसीसी हायर सेकंडरी स्कूल. आमी पनंबूर हांगाचे केरळाचे पनंबूर आर्तंगळ सनसेट पळोवंक येयले आतां. बेजिलिकांतून 5 मिनिट्स डिस्टन्सार आसा बट आमकां एक 10 मिनिट्स लागले वॉक करपाक. ल्हान ल्हान स्टॉल्स आसात. हाचे उपरांत मागीर आमी पटिवेचे इल्ले हांगाचे बीच पळोवचे वेचे. न्ही हांगा तान वॉक करनी या अशें वेचे न्ही आतां आमकां अशें वचूंक ह्या सायड तो फाल्यां वचून पावतात आमी सोमेश्वर. तूं ट्रेनर ये हांव चलोवन चलोवन वता थंय. म्हाका सोमेश्वर पर्यंत पावल्यार पुरो मागीर थंय ऑटो कॅच करना वता घरा. वर्सां लागता वर्सां कित्याक चलोवन वयचे एक 2 दीस. फाल्यां पावचें न्ही एक 2 दीस. न्ही बीच कितले मुखार आमचे बीच आसता बीच तुमकां हे बीच वताय ना हे बीच आसा पळय थंयच आसा सेम जाग्यार. रेव मात्र रेव स्प्रेड जाल्या. बाबा कितले रेव